मुरगांवचो आमदार म्हणटा आगगाडी मेळयली पूण निकालाचेर खुश ना। लोकांनी दिल्लो निकाल मान्य पूण पक्षाच्या हिता आड पक्षाचे निश्ठावन वावुरल्याचो संकल्पान संकेत दिला। घात करप्यां आड कारवाय करची म्हण पक्षाक संकलित अहवाल दितलो म्हण संकल्प उलयला। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। सगळ्यांक पयली I would like to congratulate the people of Mormugao Goa and especially the people of South Goa and the entire people of Goa. कित्याक आयज जी लोकांनी मॅन्डेट दिल्लेली आसा ती आमी एक्सेप्ट केल्लेली आसा। नॉर्थ गोवा तुमी जाणा सीट आयज भारतीय जनता पार्टी जिखलेलो आसा आनी जो साऊथ गोवा सीट आसा तो एक थीन मार्जीन बारीकशे मार्जिनान आयज काँग्रेस जिखलेली आसा। बट आयज तुमी ओवरऑल रिजल्ट पळोवपाक गेलो जाल्यार वी आर रियली हॅपी विथ द रिजल्ट। कित्याक फर्स्ट टायम भारतीय जनता पार्टीन साऊथ गोवान 2 लाखाच्या वयर वोट्स घेतलेले आसा आनी स्पेशली इन मुरगांव गोवा जे आमी टार्गेट दवरलेले बट समवेअर वी कूड नॉट अचीव द टार्गेट। सो आय टेक द फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खंय तरी बाबा आमी फाटी पडले बट तरी पासून मुरगांव गोवा हॅज गिवन अ लीड अ सबस्टन्शियल लीड आनी आयज तुमी आख्ख्या तालुक्यान पळयलें जाल्यार मुरगांव गोवा जाल्यार लीड पर्संटेज वायज पळोवपाक गेले जाल्यार लीड इज ऑलमोस्ट इक्वल। मागीर आमचे मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आसूं वास्को आसूं या दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं। सो आयज तुमकां खबर आसा मुरगांव गोवा इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्युन्सी एज फार एज वोटर्स आर कन्सर्न इन एंटायर गोवा। कितें 20,000 आमचे वोटींग आसा तेजे भितर आमचे 15,000 वोट जाल्लेले आनी तेजे भितर आमी 2,000 प्लस लीड घेतलेली आसा। सो तेजे भितर एज फार एज आय एम हॅपी बट समवेअर आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक जी आमची अपेक्षा आसलेली ती खंय तरी पूर्ण जावंक शकना। बट स्टील आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे सगळे कार्यकर्ते असलेले सगळे वांगडा असलेले तेंच्यांनी भरपूर काम केलें। स्पेशली आमची बूथ कमिटी जावं पन्ना प्रमुख यांच्यांनी ज्या हिसपान वावर केलेलो आसा त्या हिसपान तेंचें हांव खरेंच अभिनंदन करता। कित्याक हांवें पळयलां ज्या हिसपान आमी आयज कॅम्पेन चलयलेली आनी स्पेशली इन मुरगांव गोवा म्हाका दिसता अशी कॅम्पेनींग म्हाका दिसता केन्नाच जावं नासली। खंयच्याच लोकसभा इलेक्शनाक जावं नासली। आमी पर्सनली डोर टू डोर कॅम्पेनींग केल्लेली खुबशी कॉर्नर्स मिटींग केली पब्लीक मिटींग केली आनी त्या हिसपान आयज खंय तरी दिसपाक लागलेलें आसा कितें आमचे जे अपेक्षा आसले ते खंय तरी आमी फाटी पडले। तेजे फाटल्यान कारणां खुबशीं आसा। आयज हांव कोणाक ब्लेम करून आनी कोणाक कितें सांगून ते हांव करपाक सोदना कित्याक ती रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुरगांव गोवा हांव खंय तरी फुली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता। कित्याक म्हाका दिसलें कितें जे आमी टार्गेट दवरलेले ते खंय तरी आमी अचीव करूं ना। बट जे हिसपान आयज मुरगांव गोवान जी आमकां लीड मेळ्ळी ती खंय तरी आमी सफिशियंट लीड आसा आमची आनी जे पर्संटेज वायज पळोवपाक गेली आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट। बट खंय तरी पार्टीकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कितें हेजे इन डिटेल्सान खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो। हे जे आमी खंय तरी फाटी पडले तेज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी कारणां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा। खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे BJPचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले। फॉर एग्जाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरचे अंडर कितलींशीं इलेक्शनां आमी लडले बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली काँग्रेसीक इतले वोट्स मेळनासले। बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळ्ळे आसा। हेजे फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेजे फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा। MP इलेक्शनाक ह्या फावटी 20,000 वोटर्स आसलेले 2024 आनी वोटींग जाली 15,000 म्हळ्यार पर्संटेज वायज वोटींग हायेस्ट जाली 75% वोटींग जाली आनी तेजे भितर जी आमकां वोटींग पडल्या तेजे भितरूय आमचो रायज जाल्लो आसा मुरगांव गोवान एज फार एज पर्संटेज। सो हेजे भितर म्हाका दिसना खंय तरी आमी चड फाटी पडले अशें ना। इट वॉज इक्वली कित्याक मुरगांव गोवा तालुक्यान जर आमी पळयलें वास्को दाबोले आनी मुरगांव गोवा इक्वल लीड दिल्लेली आसा तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सी। तेजे भितर खंय तरी दुबाना बट खंय तरी एक मनाक सॅटिस्फॅक्शन ना जे आमी अपेक्षा दवरलेले। बट हेजे कारणां खूब आसा। आमी केन्ना चिंतून नासले जे आपल्याक खूब जाण आमी पळयताले कितें आमी
भारतीय जनता पार्टीक लागून वावर करतले, आमी तेज्या लागून काम करतले, आमचे देशाचे लिडर श्री नरेंद्र मोदीजीक लागून काम करतले असे उलोवपी लोक आसलेले. तेंच्यांनी खंय तरी ह्या पार्टीच्या फाटल्यान खंय तरी सुरो भोगलेलो आसा, खंय तरी मस्ती केल्लेली आसा आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता काही कारणां आसा तेज्या लागून खंय तरी हे फाटी पडले. बट ते सगळे हे पॉलिटिक्सान आसतात, सो तेजेर चड नांव उलयता. हे जे कोणान कितें केल्लेलें आसा तेंचेर कितें एक्शन घेवंक जाय ती पार्टी डिसायड करतले.